भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी सोशल मिडियाचेर कॉक्रोचेस विथ द टर्माइट सेव्ह नेशन पोस्ट केल्ल्यान बोवाळ पडला। आम आदमी पक्षान सावयकारा आड पणजे पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या। 3 दिसां भितर सावयकाराचेर गुन्यांव दाखल करचो नाजाल्यार न्यायालयात धाव घेतले असो इशारो आप पक्षान दिला। तशेंच गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुका वयल्यान आप पक्षान काँग्रेसीचेर निशाणो साधलो। देशाचो मॅप पळयता तो कसो दशा करून उडयला पळय। Just like the national flag, just like the national anthem, the India's map is also protected. ताजो Prevention of Insults to National Honor Act म्हणून आसा. Under that act, you cannot publish or share incorrect, truncated or heavily modified maps of India which can undermine territorial integrity and incite societal disharmony. This is exactly what Advocate Naren Sawaykar has done. So ह्या दोनूय मुद्द्याचेर आमी थोडे तांकां सेक्शन दिल्याच, पूण पुलिसांनी आनीकूय सेक्शन्स पळोवचे आनी कठीण ते कठीण सामके घट सामके अशे सेक्शन्स घालून ह्या नरेंद्र सावयकाराक पुलिसाक हांगा हाडून ताची चवकशी करची आनी इफ रिक्वायर्ड अरेस्ट हिम, ताका बुद्ध शिकोवंक जाय दॅट इज इन्सायटिंग द पब्लीक अगेन्स्ट द यूथ ऑफ गोवा एंड द यूथ ऑफ इंडिया हू आर जस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट द क्रायम डन बाय युअर गव्हर्नमेंट। नीटाचो पेपर तुमच्या सरकारान लीक केला। हे भुरगे फक्त प्रोटेस्ट करताले पीसफुली, तांकां तुमी दाणांनी मारून ताचे रस्त्यार कुत्रे कशे तांचे रगत काडले आनी वयल्यान तूं तांचो इन्सल्ट करता। तुका आमी बुद्ध शिकयतले इन द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट।